लोकशाही। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल चल खटारा की सखे चलिया। किती झाला कित्याक रड रे तुझी? अरे गोय ना, आज असेंब्ली काय ना आणि टाइमपास ना, आता टाइमपास करतालो राजेश खन्नाची काताला म्हणून. हा म्हणून तू तुझे चॅनल लायलाय? हय रे. अरे अमृते खी गेल रे. अरे अमृत्याक मरे समाजसेवेचे व्यसन लागला. अशें? हय, समाजसेवा करता मरे आणि बेईमान लोकांक लागून स्वताच्या जिवाक त्रास करून घेता. म्हाका एक सांग, ते गेला खंय रे तरी? अरे लाडली लक्ष्मीचे फॉर्म मेळना म्हणून काल मरे तें तणतणत आसलें. पर्रीकारान आतां बँकांनी ती फॉर्मां दवरपाची थारायल्यान आनी तेका लागून मरे तें आतां लग्न जावपाक तयार आशिल्ल्या चेडवांक तयार करपाक गेलां. सगळी मेळोन लाखाची गोश्ट. आणि एक सांग रे, आमचो तो मानादीक दत्तू आपाक ही गेल रे. अरे हांवूय तेकाच रावतां रे. होय. तेचो मरे मोबायलूय बंद आसा. म्हाका दिसता मरे तो खंयचे तरी मिटिंगेन नाजाल्यार भाशणान बी सांपडलो आहा. जाण मरे गोयना, असेंब्लीक मरे नेट ना, प्रश्न कार्यकात ना आणि जबाब सोडीत ना. आणि तो मुवीन गुदीन कितें रे, तो मोठ्यापणा फक्त पोरेकाराचीच गाता मरे. येल्ले दिसा. होय मरे. अरे तो बीजेपीचो आमदार कसो वागपाक लागला मरे. होय. अरे फकत पर्रीकाराच्योच तोखणाय सांगीत आसा. एक दोन गजाली उण्यो सांगता मरे आनी पर्रीकाराच्यो चार गोश्टी बऱ्यो सुबेज सांगता. तेची तोखणाय करीत आसतात. नेट ना रे. आणि ओपोजिशन मरे खोड्याकात नाच. आणि दिगंबर मरे तांकां उजवून सुद्दां काडिना, तो पडला जाम. प्रश्न अशे खूब भरल्यात. खंयच्या सरकाराक जर प्रश्न विचारी ओपोजिशन ना तर मग प्रोग्रेस नेटान जातलो कसो रे? बरोबर तुजें. मनशान मरे निवळ आसूंक जाय, कोणाच्याच उपकारान रावंक जायना. फाटीं खंय मरे पर्रीकाराक एकट्यान नुस्तें रे म्हणजे शेवटे धाडले. ते खंय तेणें रोकडेच परतून धाडले. तेचें अशें आहा, कोणाचे खंय पांगेन रावप ना. आणि म्हाका एक सांग रे, राजकीय पक्षाच्या पांगेन रावले जाता रे? अरे बाबा रे, हें म्हाका विचारता ना, तूं तेकाच मातसो तो विचार. आनी खंय मरे तेणी प्लास्टिकाचेर बहिश्कार घातला. होय. आणि तुका कशें कळ्ळें रे? अरे फाटींच तें अमृते सांगताले. ते खंय एके पुजेक गेल्ले मरे आनी तोय खंय थंय येयल्लो. अमृत्यान खंय ताका मरे प्लास्टीकचो दोणो म्हणजे प्रसाद रे व्हरोन दिलो पर्रीकाराक. अरे तेणी तो प्लास्टिकान आसा म्हणून परतो खंय अमृत्याकूच दिलो मरे. पूण गोयना, आदी मरे तुजो बाबा बी आसतना पळय ते दोणे पा दितालो पळय ते केळीच्या खोल्यांचे रे, तितून पंचखत ती उसोल बा एकदम टेस्टी रुचीक मरे सारकी. कित्याक खातलोय? तुका मरे रुची चड. अरे हांगा भाजयो जाल्यात म्हारग. अरे आतां ही पळय भाजयो फळां घेवन बसता ते गाडे पळय, त्या गाड्यांचो खंय प्रश्न आतां रोखडोच सोडोवपाचो पर्रीकारान थारायला. पळोवया कितें जाता तें. आनी आतां पळोवया. ताका लागून आमच्यो भाजयो सवय जाल्या बरो म्हणटा हांव. आणि आता अमृताचो शिरवण सुरू जाला खंय आनी ते वतात ते भाजयो सोदता खंय आनी तो दत्तू आप्पा रे. अरे दत्तू आप्पाक जर नुस्तें ना न्हू जाल्यार तेच्या पोटाक मरे गाज जाता. नुस्तें जायत ताका, नाजाल्यार निमणो वास तरी जाय. आनी तेंय ना न्हू जाल्यार शेवटाक मरे खारें तरी जायत मरे ताका. गोयना, म्हाका एक मरे आवडलें, असेंब्लीन मरे स्पिकरान कोंकणीन उलोवपाक सुरवात केली मरे, मागीर सगळ्यांनी हेर कोंकणी उलोवपाक सुरवात केली. हय रे, सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान पळय कोंकणीन उलोवपाक कमेस केली पळय, तेन्ना खाशे साहेब म्हणूंक लागलो आपणाक कांयच कळना म्हणून तेणें कितें केलें, इंग्लिशीन कमेस केली. अरे तेन्ना हो खासो कोंकणीन मरे लागलो उलोवपाक. सारकी कॉमेडी कशी मरे. ते तशेंच आसता रे. कोंकणी मराठीच्या भाशेच्या नांवार मरे 5 वर्सां मतदाराच्या तोंडाक मरे पानां पुसप आनी मागीर ही फुडलीं 5 वर्सां आपली कदेलां कशी सांबाळटा पळय तेचेर सगळें लक्ष दिवप. माध्यमाचो प्रश्न मरे आयस्क्रीम पळय पागळटा आनी वितळटा पळय तसो खंय पावला पळय तो कांयच समजना. रस्त्याक तुमी सुणी न्हय, श्रीमंताचे थाट. मागीर चापतुकूच इनिसां घेवपाक पयशे तुमी दितली. मालकिऱ्यात खंयची? आगो अमृत्या, कित्याक फडफडटाय गो? अमृत्या कितें जाला गो? आं जाला कितें? आनी ते तसले लोकांच्या तोंडाक तूं लागू नाका पळया. यो यो बस मातशें बस 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 बस. कोण उदक दे रे का? येस येस तुका उदक दिता. मातसो पेलो धर पळय. घे पिया पिया इल्लें उदक पिया पळया आनी मातशें थंड जा. आतां कितें जालां पळय तें सांगशी मातशें तूं. उलय मुगो कितें जालां गो? गोयना उदक दिवन ते म्हाका बरें थंड केलें. आं
सांग पळय आतां कितें जालां तें. अरे ते शेजारचे रे मिरांडाले एफी रे एफी आं सुण्यांक घेवन पासयेक वता रस्त्यार. आं येदो व्हडलो मरे बेल्ट घातला सुण्याच्या गळ्यान आनी तो सुणो रस्त्याचेर सगळ्या लोकांच्या आंगार मरे उडयो मारता. आनी वयल्यान हें कितें विचारता जाणा मरे तुमकां चाबला तो केदो मोद रे हेजो. आं आगो आतांची भुरगीं तशीं गो, रीत ना कांयच ना हांकां. आवय बापायक पयलीं रीत ना. हा गो म्हाका इतलो म्हारग बेल घालपाक ताक ना आनी हे सुण्याक बेल घालता 1,500 तोय बी. पिसाटा खंयची सुण्याचे बड्डे करतात, सुण्याचो फोटो पेपरार दितात. हे जग आनी खंय पावपाचें आसा देवाक खबर. गोयना तुवें म्हाका इल्लें उदक दिवन बरें थंड केलें रे बाबा. शीत कशें धांवून आयलें रे हांव. आरे तें सुणें चाबलेलें जाल्यार इनिसांवां घेवची पडटलीं असलीं मरे म्हाका. उदकाक लागून थँक्यू कितें म्हणटाय गो तूं. आगो तुजे कडल्यान रोखडेच आमी आतां च्या करून येवपाचे आसात. आंवाळो दिवन कुवाळो काडप ही सरकाराची रीत आमी शिकल्या. हय बरोबर बरोबर. अमृत्या आयज नुस्त्या बागेवन येयला गो. शिरवण नको तुजो. म्हाजो श्रावण रे पूण दोतू आपाक नुस्त्या बगर उणी लेगीत वचना म्हूण हे तिसरी हाडल्या. हां चल 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 तो तिसऱ्यो काडलाय आनी आमकां गरम गरम कडक च्या घेवन यो. आतां तिसऱ्यो कोल्लोनूच मेळटा मातश्यो म्हारग मात. हे बरें मरे. आनीक थोडे तेंपान बाजारांत नुस्त्याची कोडी बांगड्याची सुंगटांची सगळी रेडीमेड मेळटली. अमृत्या राणी साहेबांनी आता बेवारशी कुत्र्यांची चिंता करण्याची काहीच गरज नाही. कुत्री आता चावणार नाहीत. त्यांचा उपद्रव बंद करण्याकरता पर्रिकर सरकारनं खास उपाययोजना आखली आहे. तेव्हा प्रजेनं आता कुत्र्यापासून सावध राहण्याची अजिबात गरज नाही. फुडल्या म्हयन्यान त्या खातीर खंय मुगो आमदाराची मिटींग आपयतलेत. जाणा रे हांवें खूब पावसाळे पळयल्यात. फाटले फावट खंय तो मोडको बंद करता म्हणून सांगलेलो केलो. आरे मोडको बंद करप सोपी गजाल न्हय. आनी आतां खंय मरे खंय सिगार ओडपाचेर खंय बंदी घालपाची आसा दर्या वेळेचेर. पळोवया सिगार ओडपाक कितली बंदी येतली ती. अशें सांगपीच कांय जाण चेन स्मोकर आसा खंय. कोण रे ते आनी कोण रे ते आनी कोण रे ती. अरे कोण रे तो कोण रे ती हे सगळे नाका आसलेले प्रश्न तुका कित्याक जाय बोसत्या. अरे ह्या सिगाराक लागून ती कितें ती बाधा काय कितें ती पर्यावरणाची बाधा. पर्यावरणाची बाधा जाता तेजे कोणाकूच पडूंक ना. लोकांक मात शर्माव सांगप. आम्ही शिगार विडी गुटखा यांचा कडाडून विरोध करतो. पण अमृत्या आपल्या हातचा चहाचा घोट तरी या सुकलेल्या टाळ्यावर पडेल ही अपेक्षा आम्ही करू का. तुम्ही आम्हाला मत्त दिली नाहीत तरी सुद्धा सरकाराप्रमाणे आम्ही पोकळ आश्वासने दिली नाहीत. त्याची आम्ही व्यवस्था करू. नंतर आम्ही तिसऱ्यांचे सुके करू. अरे गोय ना ओदी तू येवचे म्हाका ती पोदां बंद करूंक लायले मरे कित्याक रे. अरे ती खबर जावन गेली न्हू. ती आता धरून बसना काय तू. पूण म्हाका एक सांग पयर जेन्ना हांव तुमगेर येयल्लो पळय तेन्ना तू टीव्ही लावन बसलेलो मरे. अरे ती राजेश खन्नाची गितां मरे. अरे पूण ती सोनी मिक्स तुवें लावंक नासलो मरे पुरवंटाचेर आसलें मरे ते. तितून कितें जालें तर पोदां मरे ती एंटरटेनमेंट. विष्णू वाघ गायता. तुजो तो कोण रे तो महादेव नायक गायता. सुभाष फळदेसाय गायता आनी नरेश सावय डायलॉग मारतात. सॉलिड बरेंचें. अरे हांव घरान भितर येयलो मज्जा तुका खबर सुद्दां ना मरे. हां इतलो जाल्लो मरे तूं तेंच्यान सारको तल्लीन जाल्लो मरे तूं. जाण मरे गोयना कितें गायता तो विष्णू वाघ. अशें मनीस मरे आमच्या तियात्रान जाय. आनी तुका सांगू कोरा कागज था ए मन मेरा ए शाम मस्तानी मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया. बेशरम अक्कल शून्य. क्षमा असावी राजन. बाळकांचा काही अपराध झाला असल्यास तो पोटात घ्यावा. गुन्हा बघो तू मागता. दोतू अप्पा खंय गेले तुम्ही आणि कितें जाला तुमचे. हांव त्या चणेकाराच्या मरणाक गेलो. थंय मरणाक गेल्लो थंय त्या सरपंचाक दुवाळे लागले भाशणां करपाची. अरे तूं करता जाल्यार कर मरे. तू आप्पा आतां 2 शब्द उलयतलो म्हणून सांगून मेकळो. आतां कितें करतलो.
कर्मकट्ट्याक कितें तरी सांगचें पडलें म्हणून त्या मनशाचें कितें तरी कार्य केलां त्या बद्दल 2 उतरां उलयलो ती सांगून हांकां कळटा. माझ्या भाशण सोंपल्या उपरांत हांच्यानी ताळयो मारल्यो. ताळयो मारल्यो? अरे मोसुंडेन म्हणून भाशणांक कोण ताळयो मारता रे? हा, अक्कल आसा रे हांकां ताळयो मारतल्यांक? आणि तुम्ही म्हणून हांगा तेच केले. अरे राजेश खन्नाचे पार्थिव शरीर थंय पंचत्वात विलीन जावपाचें आसा आणि तुम्ही हांगा पदां म्हणटात रे? हा, पयर विधानसभेतूय तांणी तेच केले. कितें अक्कल आसा रे तुमकां? चणेकार गेलो, एक दीस दत्तू आप्पाय वतलो. तुम्ही काय दत्तू अप्पा कितें उलयता तुम्ही? बरे बाय, दत्तू आप्पाक काय जावचें ना, तुमकांय काय जावचें ना, आमी सगळीं मराय मरची ना. जालें तुजें समाधान? तुम्ही मुगो अशीच करतात, माया जमयतात. कळ्ळें? म्हाका ते बस्त्यांक विचारूंक जाय. म्हाका एक सांग रे बस्त्यांव, तुज्या आवडीचो कॉमेडी तियात्रीस्ट कोण? रेमी. आबूच जाला तूं, तो विलन. सॉरी, आल्बर्ट कुर्तुरी. तो आल्बर्ट मरे एक दीस जाणटो जातलो आनी मरतलो. तो मरतकूच ताणें जी पळय कातारां केल्यात मंत्र्यांक आनी आमदाराक तासपी ती तूं ताच्या मड्यार वचून म्हणटलो. ताणें म्हणिल्ले डायलॉग तूं मारतलो वचून. हा, पेपराचेर फोटो येवंक जाय आनी प्रुडंटाचेर दिसपाक जाय म्हणून तूं त्या मंत्र्यांक ताशिल्ली पदां म्हणून लोकांक रट्टल्या थंय वचून हांसयतलो. हा, तुमी अशेंच करतात मरे. कितें रे हें? अरे बरें वागूंक शिका रे, बरें वागूंक शिका. बस्त्यांव, तूं एक बरो मनीस म्हणून तुका सांगता हांव. जाण दत्तू अप्पा, माझी माय मरे म्हाका सदांच सांगताली की दत्तू अप्पा कडल्यान मनीसपण शीक म्हणून. तेचो मरे म्हाका आतां उडास येयलो. चणेकारान मरे एका कोंकणी लेखकाक पुस्तक छापपाक पयशे दिल्ले. आज ताच्या मरणाचेर कोण आसात रे थंय? आनी कित्याक म्हण येतले? मेळ्ळे, कशी जाले? आतां कोण नवो मेळटलो. चणेकार मेलो न्हू, नव्या मनशाक बुड्डुया. दत्तू अप्पाक मरे असल्यो गजाली आवडनात. बरें न्हू त्यो? अमृत्या, जी सरकार. सरकार हा शब्द पुन्हा वापरू नका. मतं घेऊन खोटारडेपणा करणारे सरकार मला आवडत नाहीत. माझ्या गरम पाण्याची व्यवस्था करावी. नालायक, निलाजरे, शिकून लेगीत मृत, मोसुंडेन ताळयो मारतात. हा, मरण सरणाचेर शिगाराक बंदी. हे मरे मरणाच्या सरणाचेर सुद्धा विडी पेटोवपी लोक. Manila लोकशाही जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय. Manila लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय. लोकशाही.